असं नाही सोड. अरे वा, सावयकर हा दामू बाब असा लाईव्ह चालू हा. लाईव्ह हा लाईव्ह तवा समको लाईव्ह कर कर तू सुरू केली कर सुरू दामू कर तू दोतोर मातसो हांगा यो हे मुन्सिपाल्टीचो कायदो बिदो हे लोक वयर काडीत जाल्यार तूं मातशें हांकां कायदो कितें तें सांग सांबाळून घे मातशें कळ्ळें. अरे जालें सुरू करया. जमलो हें बरें हांसपाक येता मरे तुका आं दामू हे दिगंबरान विजयाक थर्ड मारलें म्हणून बरो उमेदीन दिसता काय कितें दिगंबर बाब. आयज उलयना दिसता आमचे कडेन दामू दिगंबराची स्पेशलिटी कितें सांग मातशी. बंडल आसा ते परत परत सांगत जाल्यार तें कोणाक तरी खरें दिसता. दिगंबर असो कित्याक करता तुमकांय सगळ्यांक खबर आसा. तुमी म्हणून कमी ना. हर घर नळ म्हटलें तुमी आनी हांगा पेडण्या पळय म्हयनोभर नळाक उदकूच ना खंय मरे. ह्यो सगळ्यो गजाली सरकार करीत आसा मोठ्या प्रमाणात. दामू वॉट डू यू लायक इन मॉडल्स. फिगर्स. चल सोंपले हांगाच सगळे काबार. दिगंबर बाब कितें केलें हालीं. डेमोक्रेसी ती मर्डर केली. हां हे एकलो म्हणपा लागलो वाय टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करन्सी. वेन यू हॅव ए नंबर. सामकें नंबर इज सामकें इम्पॉर्टंट न्ही. मातशें देवाक विचारून एक फिट नंबर सांग न्ही एक. आतां आनी काँग्रेसीचो हात कित्याक दाखयता असो असो करून. नंबर सांग आमकां नंबर. अरे सांगलें मरे तुका. केन्ना रे. ओ पाचको दा तुवें पाचको दाखयले आसता. तुझे कॉन्शियसाक हात घाल आनी तूं विचार कर. आमी मरे कॉन्शियसाक हात घालचे परस आमच्या पाकिटाक हात घालता आनी मागीर आमी विचार करता कसो वयतलो म्हयनो कशें कितें. ऑल ओव्हर इंडिया सगळे कडेन. दिगंबर बाब नव्या स्कुलान तुमकां आतां भंय बी दिसता नवो स्टुडंट गो. भयाचो प्रश्न हांगा. भंय कसलो. तें म्हणटा भंय पण सॉरी दाबोळी आनी मोपा एअरपोर्टाचो विशय आतां सामको परत एकदां वयर सरता. सद्या आतां तो येता. असो म्हाका एक विचार आयलो दिगंबराक एअरपोर्ट खंयचो आनी कितें तें लागना केन्ना. प्लेन खंयच्या टायमार आनी खंय लँड करपाचें तें दिगंबर ज्युस्त सारकें दिगंबराक खबर आसता. जालें इतलें सर्टिफिकेट पुरो म्हाका. भाजून खाल्ली सामकी. काल भिकणां हांवें रे आमची बरो पावस पडटालो न्हू भिकणां बरी भाजली आनी खाल्ली.